कालच्या दिसा सुरवातेक माननीय राज्यपालाक सांगलें की जे बर्च ट्रेजेडीचेर जे इनोसंट लोक मेले 25 मेले हेजेर राज्यपालान श्रद्धांजली दिवपाक तशेंच हेजेर एक चर्चा जावपाक खूब खूब गरजेचें म्हणून पूण कालचें राज्यपालाचें भाशण जरी तर चयल्यार आमकां गमन आयलें की इट इज इजी टू चेंज राजभवन to Lok Bhavan. It is just a matter of painting, changing the letters, whitewash. But it is difficult and cutting for Rajpal to become Lok Raja. आज म्हाका दिसता जें भाशण राज्यपालान केलें, the choreography was political, it was a script, it looked like हे सरकाराचे जायरात्यो. आज जेन्ना इश्यू जावं टुरिजमाचे इश्यू जावं बर्च इश्यू जावं क्रायम्स मर्डर्स स्कॅम्स हेजेर जेन्ना आज म्हाका दिसता डिबेट जावपाक जाय सरकारान वंदे मातरमाचेर डिस्कशन जावपाक जाय म्हणून बिझनस हाडला. वंदे मातरम म्हणजे I bow to thy mother. बंकिम चॅटर्जीन जेन्ना 1882 हे सुरवात हेजी जेन्ना केल्ली 1915 इट वॉज गिवन स्टेटस टू एज इक्वल टू एज अ नॅशनल सॉंग इक्वल टू द नॅशनल एंथम. वंदे मातरम म्हणजे आय बाव टू दाय मदर. आज दोतोर प्रमोद सावंत जेन्ना म्हादयक आपली आवय म्हणटा पूण म्हादयचेर चर्चा ना. आज गोंयचेर आपली आवय जेन्ना तुमी म्हणटा गोंयचेर जे अत्याचार जाता जे क्रायम जाता जे लॉ अँड ऑर्डर जाता हेजेर कांयच डायलॉग ना कांयच डिबेट करपाक सोदना. तर आमकां दिसता की वंदे मातरम इज आर नॅशनल सॉंग. इट बिलोंग्स टू ऑल. इट डज नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एंड द BJP कॅनॉट try to teach the Congress nationalism. Don't teach us. We know our leaders, the contribution and their sacrifice. So एजमुखार म्हाका दिसता ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक जे प्रयत्न करपाक जाय ते आमी ह्या सेशनाक करता. काल गव्हर्नर पेड his condolence for victims. Did he pay yesterday? Yeah. So see खरेंच श्रद्धांजली जरी तर तांकां दितले आमी जाल्यार हू आर द कल्प्रेट. वी नीड रेजिग्नेशन. वी डू नॉट नीड स्केपगोट्स. कित्या पासत हे लोक मेले कोण हेजे जबाबदारी आहा ही खरेंच पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपाक जाय आनी हेजेर चर्चा जावपाक जाय. बाय सरकाराक करपाक नाका. समाव वी वील गेट इट इन. आतां आमदार दाजी साळकर हाणें म्हणलां पेट्रोलिझम आमच्या पक्षांत लोकांक शिकयला म्हणटा ह्या देशांक म्हणटा ते दाजी साळकर पयलो म्हाका दिसता BJP नासलो पयली इंडिपेंडंट वचून. आनी लेट्स नॉट टॉक ऑन पेट्रियोटिझम or the BJP does not need to teach the Congress party patriotism. The sacrifices of our tallest leaders, Mahatma Gandhi ji, Pandit Nehru ji, all these, Sardar Vallabhbhai Patel, हे सगळे लाल बहादूर शास्त्री हे सगळे आमचे काँग्रेसाचे लीडर आशिल्ले. दे फॉट फॉर आवर फ्रीडम फॉर आवर इंडिपेंडन्स आनी तेंचे कॉन्ट्रिब्युशन टू गोवा एज वेल. पंडित नेहरूजीचे कॉन्ट्रिब्युशन टू गोवा फॉर रेकग्नायझिंग दी ओपिनियन पोल, स्टेटहूड डे फॉर गिविंग अस कोंकणी. आनी दाजी साळकरान पर विचार करपाक जाय. ओपिनियन पोल जरी तर त्या वेळार काँग्रेस गव्हर्मेंटान दिवंक नाशिल्लो जाल्यार दाजी साळकर आज आमदार आसलो वो कितें आसपाचो. मुखेलमंत्री आसपाचो वो कितें आसपाचें. आमदार आसपाचें कितें आसपाचें हो प्रश्न. फर्स्ट यू नीड टू रेकग्नायज दीस. डोंट ट्राय टू रिरायट हिस्ट्री. काल PCP मिनिस्टराक केन्ना प्रश्न विचारलेलो जस्टीस प्रत्येंगेलो हाणें जे पेवपाक सांगलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.